मातेवाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 6 दान धर्माविशयांत शिकवण तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना। देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वासय नाका। कपट सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात। खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला। पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं। अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। मागण्या विशयांत शिकवण तुमी मागतना कपट्यां सारकी जायनाकात। आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी। खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला। पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग। आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। त्या शिवाय तुमी मागतना अणभवार्थ्या बारी जायते बडबड नाकात। यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात। तुमी तांचे बरे करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा। आमच्या बापा, तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी। पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी। जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी। आमकां ताळण्यांत व्हरिनाका आनी खोट्यान थावन आमकां राख। जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो। पूण हेरांक तुमी बक्षिनांत जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना। उपासा विशयांत शिकवण तुमी उपास करतनाय कपट्यां बारी तुमची मुखां भावय नाकात। ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात। खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला। पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजें मुखामळ धू। अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं। तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। सर्गार पुंजांवची दिरवीं संवसारांत तुमकां दिरवीं पुंजाय नाकात। हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कान्ना घालन नागयतात। पूण दिरवीं पुंजया सर्गार थंय कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोर कान्ना घालन नागयनात।
कित्याक जैन तुझे दिरवें आसा थंय तुझें काळीसी आसतलें. कुडीचो उजवाड. दोळो कुडीचो दिवो. तुझे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलोलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देव आनी ग्रेस्त खाय. कोणाकच दोग दनयांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लबधतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. लेका व्हरतो हुस्को. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खानाप्रास जीव व्हरती आनी न्हेसनाप्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं. ती वंपिनांत, लुविनांत वा तुपयांनी पुंजायनांत. तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मोदे कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पोनी सडोवंक सकत. आनी न्हेसना विशांत तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतली तीं काट फुलां कशी वाडटात तें पळया. तीं घोळनांत वा वळिनांत. तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सालमाव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक फुला सारको न्हेसल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थाच्यानो. देखून कितें खावचें आनी कितें पियेवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें आन भावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलोलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. आमेन.